सर मिटिंगेन कितें डिस्कस जालें? मिटिंगेक तेमी तेंगेलो गव्हर्मेंटालो अजेंडा हाडलो, which I believe the speaker, who is the custodian of the house, has today proved that the working of this house is done on the pretext or on the text of the Honorable Chief Minister. आज दुख जाता कित्याक जेन्ना BSc मिटिंगेक जो अजेंडा आशिल्लो हेजेर आमी जायती चर्चा केली at the start, and we put in our views, the opposition MLAs put in their views, saying that opposition needs to get a chance with regards to LAQ questions. पहिले LAQंत आमी सांगले की जी प्रथा आहली एक ऑपोजिशनाचे आनी एक रुलिंगाचे, why is this not taken? Why? And चोयल्यार 8 दीस जाले questions are coming mostly of the ruling, and question are जेन्ना हे LAQ answer जावपाक जाय, that it is basically curtailing the rights of the opposition. Dusro, calling attention, we proposed that 3 calling attentions should be given, out of which 2 should be given to the opposition. Tingai, the speaker did not support us, did not support the opposition. Several issues with regarding to suspension of rules. आज under 258, rule number 258, 3 days minimum for reply to the budget. Anik under 259, it is 15 days reply to the demands. So minimum 18 days जावपाक जाय. Last time honorable speakeran सांगला तुमकां 21 दिसा session आसतो म्हणून. Last session short आशिल्ली आनी ह्या हावजान 28 दिसा पासून session जालो आहा. So today if you look, I am not indulging into any theatrics. This is murder of democracy. When I say murder of democracy, opposition has to play a critical role, provided they give us the opportunity. Today if you look, out of the questions of 27, most of the questions are put by the ruling party. This seems to be a strategy to make sure that our questions are not taken. एक प्रथा हल्ली which was followed in the last monsoon session की एक opposition question, एक ruling question. So हुई ना हुई म्हाका दिसता this is a dark day. The way they are scared of the corruption, they are scared of all the issues आज relating to the finance, relating to unemployment, relating to murders, rapes, corruption. They are scared of facing the opposition. It is a sorry state of affairs. Anik म्हाका दिसता you can see today dictatorship happening in Goa. It seems like an undeclared emergency. They talk about emergency 50 years ago. आमी आज गोंयभर जे constituency जेन्ना आमी वेता थिंगा आमचो जो feedback लोकांलो मेळटा, there seems to be undeclared emergency on all our basic rights, on our freedom of speech, on basic necessities of water, electricity, jobs, and so आज undeclared emergency is in the state of Goa day in day out as we speak. सगळे crimes, murders, rapes हे वाडलेले आसा, हांकां पडोंक ना, ह्या सरकाराक पडोंक ना. And speaker म्हाका दिसता घाईघाईन आसा मंत्री जावपाक. I don't know whether today when he is as the custodian of the house he has to, legally duty he has to make sure that we get an opportunity. If we don't get an opportunity to speak, what is the use of this session? What are the for needs and forums? We get an opportunity to question and answer through 0 hour, through calling attention, through demand. They thingai to time temi getla ki to give 20 minutes for each party. Can you imagine? Why they are in a hurry to go back? Why they are in a hurry to go back? 20 minutes per party is what they have decided. This is a mockery. Absolutely never in the history of Goa Legislative Assembly has been such decisions have been taken. So all the opposition MLAs, we walked out because the speaker was adamant to stick to the decision that has been given by the BJP to him. This is the BJP's decision to him. There is no law and order, and Amka, when he has to be the custodian of the house today, it is absolutely sad that such days have to be seen in a democracy.
आज जेन्ना this is supposed to be the temple of democracy. If we are not going to raise our voices here, then where do we raise? But systematically, the Bharatiya Janata Party is trying. First they curtailed the session. Now they are curtailing our rights to speak as well. So why we are putting it to the press? Because magi dusre bhashi news jata. You all have to also, you all are the fourth pillar of democracy. I hope you all highlight it in such a way. Today it is a dark day and it is a murder of democracy. So all of us walked out. Yes, we all walked out together. Do you believe united opposition will be there this time? See, the question is, first of all, we need to have the right day to speak. BSC मिटिंगेंतल्यान हांव वॉकआउट केल्लो आहा. इतल्या खातीर केला कित्याक स्पीकर एकूय आमचो डिमांड जो आहा तो कन्सिडर करपाक तयार ना. BJP आबूज जाल्या की लोकांच्यो समस्या आयकुपाक म्हजो असलो आमदार सगळ्याक भोंवता. समस्या खूब आहा, प्रश्न खूब आहा. हांवें ताजे कडेन 3 डिमांड केले. एक म्हणल्यार की पयलींचें कन्वेन्शन आसतालें. एक प्रश्न ओपोजिशनाचो, एक प्रश्न रुलिंगाचो. म्हळ्यार ओपोजिशनाच्या भितरूच जे लॉट आहा ते काडपाचे एक प्रश्नाक, दुसऱ्या प्रश्नाक रुलिंगाचे काडपाचे. ते स्पीकर करपाक तयार ना. सगळे प्रश्न लॉट्स आहा ते रुलिंगाचेच येता. म्हळ्यार क्वेश्चन आवर म्हणटा तो रुलींग आवर जाल्लो आहा. आमी म्हणलें क्वेश्चन आवर सस्पेंड करून मुख्यमंत्र्याचें भाशण लाय म्हणटलें. तें करा म्हणून हें एक जालें. दुसरें म्हणटा तें आमचो डिमांड आशिल्लो की अनस्टार्ड क्वेश्चन जांकां एक्चुअली अर्थ ना, फक्त इन्फॉर्मेशन मेळपा खातीर अनस्टार्ड क्वेश्चन आसता. हो अनस्टार्ड क्वेश्चन 15 आशिल्ले ते पयलींच्या भशेन 25 अलाव करून ते 25 अलाव करपाक तो तयार ना. तिसरें म्हणल्यार आमी मागिल्लें की 3 कॉलिंग एटेन्शनां अलावड करची. तातूंत 2 ओपोजिशनाची हाडची, 1 रुलिंगाची हाडची. तेंय तो करपाक तयार ना. सो स्पीकर आतां म्हाका दिसता स्पीकर मंत्री जावपाचो आहा. स्पीकराचो प्रेशर, स्पीकर दबावा खाला आहा. आनी स्पीकर आनी मुखेलमंत्री एक जावन तांणी एक अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी कशी गोंयचे विधानसभेन डिक्लेअर केल्ली आहा. हें आर्टिकल 352, 356, 360 ही जी इमर्जन्सी डिक्लेअर करपाची आर्टिकलां आहात घटनेचे खाला, ताजे परत चड खंयचे नवें एक आनी हाडना. बाय वीच अशें सगळें मॅच फिक्सींग करून आवाज ओपोजिशनाचो आयकूंकूच दिवप ना. लोकांचो आवाज म्हणटा एसेंब्लीन येवंक जायना हें ते करूंक सोदतात आनी ते घटनेची, लोकशायेची हत्या करून ताजे खातीर हांवें म्हणलें ही BSCन असल्या रावन आपुणूय त्या डिसिजनान आशिल्लो म्हूण ते सहभागी आशिल्लो म्हूण दाखोवप म्हणल्यारूच एक म्हाका दिसता एक श्राप कसो. ताजे खातीर हांवें वॉकआउट. पण कितें डिसिजन जाल्लें पयलीं ताजे पयलीं? पण डिसिजन न्ही, एवरी सर्कमस्टन्स एक नवी सर्कमस्टन्स जाता. आतां 24 प्रश्न घालपी BJPचे आमदार आसा आनी आमी आहा 7. 24च्या 7 आमकां कशें लागतलें? वी आर आउट नंबर्ड 1:3. लॉट लागना. तो म्हणटा लॉट कसो आपूण करतलो? अरे तो कितें मोडको लावपाक आमी येवंक ना. हें एसेंब्ली म्हणटा ताका फेर चान्स मेळपाक जाय ओपोजिशनाक. आतां हांव जाल्यार सगळ्या कडेन भोंवून आयिल्लो आहा, लोकांच्यो समस्या नोट डावन केल्ल्यो आहा. अनस्टार्ट तरी क्वेश्चन घालता बरें विचारपाक, तें पसून अलाव करपाक तयार ना. तो मागीर कित्याक रावप हातून? कित्याक? वाय शूड यू बी पार्ट ऑफ दिस टायप ऑफ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी? सो आय डोंट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी. सो आय वॉकड आउट. एसेंब्ली चलचीच ना. हांवें म्हणलें एसेंब्ली रूल सस्पेंड करा आनी मुख्यमंत्र्याचें एक भाशण स्टार्ट करा. क्वेश्चन आवर म्हणटा भाशण जातलो. तूं सांग म्हाका, रुलींग पार्टीचे आमदार गव्हर्मेंटा कडेन कितें प्रश्न विचारताले? ताणी कानान वचून विचारपाक जाता मुखेलमंत्र्याक पयलीं मेळून. सो वॉट इज दीस? दीस इज द मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी. Basically, they are afraid of being exposed. They are afraid of being exposed. They don't want people's questions to be raised in the house. Long story short is this. कशें जातलें? They have basically stopped all the forms of asking questions. Even unstarred question. Anybody would have said, चल विजय 3 वस्तू मागता, एक तरी दिवया. Unstarred is not discussed. Even that they are not willing to consider. म्हणजे हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ 4 मेंबर आसा BSCचे मेंबर आसा ना. आमी मेंबर आसो मेंबर. BSC decides on the doesn't decide on majority. It is decided by तांचे म्हणणें ते उलयतात आसा ते. पूण आय डोंट थिंक दॅट म्हाका जाल्यार दिसता की हांव सगळे गोंयभर भोंवून लोकांचे इश्यूज आयकलेले आहा.
ते जर म्हाका इश्यूज रेज करूंक मेळना हांव ट्राय करतलो हांव हाजेर सरेंडर जावन गेलो असो न्ही आय पुट माय क्वेश्चन आय ट्राय इन विच एवर फॉर्म पॉसिबल पूण दर जाय ते भशेन करूंक मेळना वाय शूड यू बी पार्ट ऑफ दीस स्कीम वीच मॅनिप्युलेट्स डेमोक्रेसी कितें रिजन दिलें आसतलें न्ही रिजन काय ना रिजन कायदो सांगता तो पळयता म्हणटा एग्जामीन करता होच स्पिकर पयलीं ही प्रथा हाडपी की एक प्रश्न मुख्य ओपोजिशनाचो एक प्रश्न रुलिंगाचो तोच आतां इज चेंजींग द गोल पोस्ट सो कितें व्हरता का तांचे प्रश्न जाणून घेतले आता तालुक्यात वचून लोकांचे प्रश्न जाणून घेतले न्ही ते प्रश्न हांवें घाल्याय बी एवरी डे काल वचून हांवें जे कुडचड्यार आयकलां ताजेर हांवें आज प्रश्न घाल्ले आहा सो प्रश्न कसो घालता हें म्हणून घालता स्टार्ट क्वेश्चन घालता स्टार्ट क्वेश्चनान नंबर 14 आयला म्हणून कितें करपाचें ते 14 घेवन नंबर अनस्टार्ट घाले अनस्टार्ट कितले आहा 15 चान्स आहा बरें आमी दुसऱ्या कडेन बरोबर एक जावन घालतात तेंय करतात ते करून पसून चान्स मेळना सो वॉट इज दीस वाय आर यू रिस्ट्रेनिंग डेमोक्रेसी तुमी रिसर्च करा क्वेश्चन आवर बिलोंग्स टू द ओपोजिशन इट डज नॉट बिलोंग टू द रुलींग क्वेश्चन आवरूच जर तूं हायजॅक करता वो क्वेश्चन आवर हायजॅक केला आतां सो मागीर आनी लोकशाही खंय उरतली अशेंच जर असेंब्लीन जालें जाल्यार तुमकां परत लोकां कडेन पावचें पडटलें न्हू लोकां कडेन वचचें हांव लोकां कडेन वचत रावतलें लोकां कडेन वचपाचें सरकार बंद करूंक शकना आमकां सरकार जर प्रश्न उत्तर दिवंक सोदना जाल्यार हें लोकांक वचून सांगचें पडटलें की हे प्रश्न आशिल्ले आनी हाका ते उत्तर दिनात फाल्यां हांवें जर खंयचो प्रश्न विचारलो तांकां रायट आहा मंत्र्याक सांगपाक की आय एम नॉट विलिंग टू आन्सर दीस होय रायट आसा ताका तो ते म्हणटा जाल्यार तें वचून लोकांक सांगचें पडलें ना तुमचो हो इश्यू हांवें रेज केल्लो आनी तो आयकूंक तयार ना तो प्रश्नूच उत्तर दिवंक सोदना हें सांगचें पडटलें मेजर खंयचे आसा सर खूब आहा गो तें हांव तुका एसेंब्लीचे पयले दिसा सारकें एसेसमेंट दिता गोईंग सागा गोंयांत एकावंटेबिलिटी ना कोण कितें जालें कोणाचे अंडर कोणाचे वॉच आनी जालें जाल्यार ताका एकावंटेबल धरनात हाजे खातीर लॉ एंड ऑर्डर फेस्ताक दिल्ले आहा थंय जे कोण ऑफिसर आहा ते म्हणटात खावो पिवो मजा करो ते सुशेगाद आहात सगळे नॉन गोवन ऑफिसरांच्या हातांत पावर दिल्ली आहा आनी तांकां कांय एकावंटेबिलिटी ना सो ते कांय तुका मर्डर जाले तांच्या गांवांनी चड मर्डर जाता ते म्हणटा गोवा में क्या है आतां स्पिकरूय आमकां उत्तर दिता ना एसेंब्ली चड 18 दिसांची 15 दीस केली कित्याक ना गोंयांत ती चड जाता आनी दुसरे खंय तरी मध्य प्रदेशांत कमी जाता म्हणटा सो जाय तेन्ना हे मध्य प्रदेशा कडेन कंपेरिजन करतात हांकां इंटरनॅशनल स्टँडर्ड डेमोक्रेसी करूंक जाय आमी प्रोग्रेस वी शूड कम्पीट वीथ फॉरेन कंट्रीज नॉट स्टेट्स बिमारू स्टेट्स त्यो पसून उत्तर प्रदेश आनी बिहाराचें कंपेरिजन करप न्ही आमी हांची भानसाच तशी आहा हांचें विजनूच तशें आहा की दे आर कंपेरींग वीथ बिगर स्टेट्स वीच आर लेस एज्युकेटेड वेर पर कॅपिटा इनकम इज लो वेर पर कॅपिटा सोशियो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इज लो हें आमच्या गोंयाक ते हे लेवलाचेर गोंयाक ते व्हरूंक सोदता म्हाका सदां येते पार्ट आनी एसेंब्लीक BSc मिटींग म्हणटाय ती आम आनी ऑपोजिशन कोण वचपा नाय म्हाका सदां हिंगा धरना करपाचें आनी तेंक कोण दिया तेंक जाय तें भितर कित्याक तुमी चोयल जाल्यार कॉलिंग एटेन्शन आमकां एकूय आज एक पार्ट मेळपा ना आतां ऑलमोस्ट 7 दीस जाले 7 या 8 दीस जाले ह्या 8 दिसांक एक क्वेश्चन आम केलो ना एक क्वेश्चन लॉट आम केलो ना सो वी आर अनएबल टू स्पीक एनीथींग फॉर द फर्स्ट 1 आवर आनी मागीर बजटा म्हणटा ते 20 मिनट्यो एकल्याक 20 मिनिट्स मेळटले सो बजटाचे 20 मिनट्यो डिमांडाचे 20 मिनट्यो जाल्यार हें आम तेंक सांगलें ते 20 आनी घेयनाका तुमी उलया आनी तुमी करा कित्याक तुमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी चड आहाय आनी 33 कॉन्स्टिट्युएन्सी रुलिंगा आहाय आनी 33 रुलिंगा कॉन्स्टिट्युएन्सी उदो सारकें ना लायट ना रस्त्या होंड पडलोय सगळे तुमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रॉब्लम जालोय सो तुमी पयलीं जाल्यार तुमगेलें सॉर्ट आउट कराय जाल्यार तेश कोन्न जाल्यार आमकां उलोवपान कितें दिताय सो दीस इज वॉट वी हॅव रिक्वेस्टेड डेफिनेटली वी आर फेड अप ऑफ दीस कायंड ऑफ राजकारण जे कोताय ही जी हुकुमशाही जे कोताय हे आम फेड अप जाले कित्याक हे दे आर नॉट रेडी टू लिसन आनी तेमकोडे तेमगेल्यो 33 कॉन्स्टिट्युएन्सी सांबाळपा जाय न्ही दे आर अनएबल टू परफॉर्म this government is unable to perform in the 33 constituencies where they have their ruling MLAs सगळे ते आहाय थिंगा सो आज ही परिस्थिती जाल्ली आनी आज कितें जातलें तें कळटलें बट वी वील मेक शुअर दॅट वी वील वर्क टुगेदर एज अ स्ट्रेटेजीक मूव हाव वी आर गोइंग टू मेक शुअर दॅट टू कॉन्ट्रोल दीस गव्हर्मेंट कित्याक आतां म्हाका दिसता तेमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर उलयच पडटलें ते क्वेश्चन घालताय तेंगे कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर आम उलयच पडटलें जरी तरी एक आमदार तेंगे उबो रावन उलोवपा लागता वी वील हॅव टू स्पीक ऑन देअर कॉन्स्टिट्युएन्सी
आनी सगळे गोंयच्या लोकांक तेंगे इश्यूज घेवचे पडटले तेंगे कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी वी वील मांडटले बट समहाव वील हॅव टू मेक सम स्ट्रॅटेजी बिकॉज वॉट दीस पीपल आर डुईंग इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल आनी देर इज नो इम्प्रुवमेंट सो वॉट्स एवर कायद्या प्रमाणे बरयलो आहा की 15 दीस क्लियर डिमांडाचे उलोवपाक मेळपा जाय कायद्या प्रमाणे रूल बुका प्रमाणे पूण आमकां 12 दीस मेळटाय टोटल सेशन इज ऑफ 15 days 12 days आर फॉर स्पीकिंग ओवर द डिमांड्स उरले ते 3 दीस ऑन बजट सो कायद बरयलो आहा आनी कायद हेंय म्हणटा की स्पीकर कॅन ओवररूल ऑल द रुल्स आनी आपल्या जाय तशें सो तो एक स्पीकर कॅन ओवररूल म्हूण कायद घेवन सगळे कायदे जाय ते भशेन हें करात सो आय थिंक दीस इज टुडे द गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू कवर इट्स फेलियर्स आनी गोंय जनतेक भायर सरल जाल्यार गोंय जनतेक खबर आहा हाऊ इज द स्टेटस ऑफ द रोड्स हाऊ इज द स्टेटस ऑफ द वॉटर पायपलायन्स हाऊ इज द स्टेटस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड हाऊ इज द स्टेटस ऑफ द हेल्थ कंडिशन आनी ट्रान्सपोर्ट आनी सांगो नाका आम लास्ट टायम उल्हासाक सांगोन थकले हे पार्टी तुमच्या मतदारसंघांतल्यान हांव तुमच्या मिडियांतल्यान उल्हासा एक उल मारता की बाबा तूं फर्स्ट टायम आमदार जाला आवांनी म्हणा तूं चुकून जाला कितें जालो तो पूण तुका कदंबा बस मागल्यार तुका कोणा आम बाणाले लोकां पासत कदंबा बस मागल्यार मोबरारसून बस धाड म्हूण तुका कितू पार्ट असेंब्ली उलयले तूं करता काम या तुका समजना हाव टू मॅनेज दॅट सो एटलिस्ट लिसन टू पिपल्स वॉयसीस तुका जर तर नायेल्यान तूं समज कितें जर तूं करपाक तुका नायेल्यान तुका सारकें ना आय वील नॉट गो इन टू हीज कॉन्स्टिट्युएन्सी बट आय एम स्पेसिफीक कदंबा ट्रान्सपोर्ट सगळें जायो आज बस नाय it is so much of difficulty and this man is not even taking his responsibility with accountability आणि हो सरकार आय डोंट नो एक कितकोन दवरतो इतू टेम चेअरमॅन एक काण उडोवपाचो नॉट फिट फॉर दीस पोजिशन सर तुम्ही बॅकआउट केलें बॅकआउट म्हणजे काबार जावपाक वता वी सेड वी डू नॉट अग्री हे जे उलयताय ते वी ऑल सेड वी डू नॉट अग्री टू यू सो इट वॉज लायक एट द लास्ट मोमेंट हेजें सोल्युशन कितें तुमी कशें टॅकल करतले का ना सोल्युशन म्हणून आतां मिडिया सांगिल्लें जाल्यार ते मागीर रेडी जातले न्हू आम कसलो बाण घेवन येतले ते सांगितले ते मागीर शिल्ड घेवन रेडी आसतले सो देर डेफिनेटली वी वील वर्क ऑन समथींग युनायटेडली टू मेक शुअर दॅट वी आर बाण हाडटले तुमी 2027 हाडटले का पयले 2027 उलयनाय रे आतां असेंब्ली सेशना उलयता कितें मरे जालें ओके चल डिस्कशन जावपाक जाय की बाबा असेंब्लीक कितें जातलें एक्झॅक्टली कितें आसतलें डिमांड्स आसतले केन्ना जनरल डिस्कशन आसतलें हें पयलीं डिस्कशन जावपाक जाय आतां ऑलमोस्ट 9 दीस जाले 9 दिसांचे आमचे क्वेश्चन आमी घातलेले आसा आनी क्वेश्चन एलिक्यूज घालून बाकीचे सगळे जे हें आसा रेजोल्युशन घातलां सो हें सगळें चालू जावन आतां तेंच्यान BSc मिटींग घेतली आनी BSc मिटींगेक जेन्ना आमी आमचो ऑपोजिशनाचो डिमांड्स घातले की बाबा आमकां रुलींग आनी ऑपोजिशनाक टायम मेळपाक जाय एलिक्यूजाक टायम मेळपाक जाय कित्याक म्हाजे स्वताचे 9 दीस जाले आतां एकूय एलिक्यू लागना 18 एलिक्यू पर डे घालता आमी 3 स्टार आनी 15 स्टार आनी एकूय दीस तुका एलिक्यू लागना म्हणल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतले आयज अशें करूंक सोदता की बाबा ऑपोजिशनाचो आवाजूच दामून दवरपाक सोदता आनी फुडें आतां फुडले 6 दीस आसा तितून आमी मागणी केली की एक दीस ऑपोजिशन एक दीस रुलिंगाचो म्हणजे एक ऑपोजिशन एक रुलिंगाचे अशें करून लॉट्स काडपाचे म्हणून ते हेज्या पयलू चलताले बट आतां सडनली तेंच्यांनी बंद केला की बाबा ऑपोजिशन आयज आवाज काडटा हेंकां एक्सपोज करता ह्या सरकाराक एक्सपोज करता म्हणून हें उलोवपाकूच रेडी ना दुसरें आमी मागलेलें की कॉलिंग एटेन्शन ही वाडोवन दिवची ऑपोजिशनाक एटलिस्ट 2 दिवची म्हणून कित्याक इतलो तेंप जालो आमकां मात्तूय उलोवपाक मेळची ना तोय तेंच्यांनी म्हटलें की दोनूच घेतले एक रुलींग एक ऑपोजिशन आतां हितून आमच्या ऑपोजिशना मदीं मदीं ते दोनूय रुलिंगाचे घेता एकदां एक्स्ट्रा तेंचे घेता रुलिंगाचे सो रुलिंगूच आसा रुलिंगाकूच उलोवपाचें आनी ऑपोजिशन बेश्टें बसपाचें आयज गोंयचे जनतेन आमकां कितलेशे प्रश्न दिल्ले आसा ते आपणाचे इश्यूज घेवन हांगा आमच्या फुड्यान येता आमी तेंचेर उलयता आनी ते इश्यूज आमी घालता बट त्याचो आवाज म्हणून आमकां विधानसभेन मात्तूय उलोवपाक मेळची ना तिसरें आमी मागलें डिमांड्साचेर आतां कितें आसा एटलिस्ट तितून तरी उलोवपाक मेळटलें म्हणून आतां डिमांड्साचेर ते म्हणटा की 20 मिनटाच्या वयर आमी दिवची ना प्रत्येक जो पार्टी आसा तांकां 20 मिनटाच्या वयर उलोवची ना अरे एलिक्यू घालूंक मेळना तुमकां कॉलिंग एटेन्शनार उलोवपाक मेळना डिमांड्साचेर उलोवपाक मेळना जाल्यार उरलां आनी कितें म्हटल्यार आयज अशें दिसता की हुकुमशाही जो सालाजार रूल आसा पळय त्या भशेन आमी निवडून आमकां हांगा धाडल्या विधानसभेन की आवाज काडपाक आतां तुमी गेल ती असेंब्ली सेशन कटेल करून बारीक केली 3 दिसाची केली 2 दिसाची केली आनी आतां हेंय असेंब्ली सेशन बारीक केलें आनी बारीक करून तितून उलोवपाकूय चान्स ना इतली अशी परिस्थिती जाल्या की हो BJP सरकार जो आसा हो टोटल करप्ट आसा कित्याक हितून प्रूव करता की तांकां दुसऱ्यांक उलोवपाकूच दिवपाक ना स्पिकराक आमी अपील केली बाबा आतां मातशें तरी आयकोन घे आमचें एटलिस्ट एक तरी कितें आयकोन घे एकूय आयकोपाक रेडी ना सो आयज अशें दिसता की हो स्पिकर जो आसा हो टोटल बायस रावला
तांकां पूर्णपणान चान्स दिता आनी हेज्या पयलूय तेंच्यांनी तशेंच केल्लें आसा. आमकां ऑपोजिशनाक चान्स दिवचे ताणून रुलिंगाक चड चान्स दिता आनी ते म्हणटा आमदार. आतां ते फुडें कितें करतले, आपणाचें कितें केलां करूं ना तें कांय उलोवचें ना, फक्त बीजेपीचे गुणगान घातले आनी कांय ना. हांगा इश्यूज कितलेशे आसा गोंयभरान, आतां कितलेशे इश्यूज आसा ते इश्यूज आमकां इतले सांगल्या, पूण एकूय इश्यू आमकां घेवपाक मेळचे ना, कित्याक फूल एसेंब्लीत ते मॅन्युप्युलेट करून दाखयता. सो हितून आमी गोंयकारांचो इश्यू कसो काडटलो. आमी ताका लागून आतां वर्कआवट केलो जो BSc मिटिंगाचो, आनी अर्थ ना ह्या BSc मिटिंगेक अर्थूच उरलेलो ना, कित्याक अर्थ आसलो ना ते एटलिस्ट कितें सांगतले बाबा हें आसा तें आसा म्हणून. दुसरो आमी एक मेजर इश्यू काडलो तो एलिक्यूज जेन्ना आमी घालता, स्टार एलिक्यूज अनस्टार एलिक्यूज, तांकां जेन्ना तेंच्यान मिनिस्टर आसा, मिनिस्टर कोण आसा तेणें रिप्लाय दिवपाक जाय. गेले ते विधानसभेन अशें जालें की मिनिस्टरान रिप्लाय पासून दिवंक ना, ते सेक्शन 38 म्हणून घालता आनी ते रिप्लायच दिनासतना रावता. आनी आतां ते सांगता की सबज्युडिश मॅटर आसा आनी कसलें. अरे तुमचें कितें आसा तें तुमी रिप्लाय दिवपाक जाय एज पर रूल. मात अशें आयज पयल्या फावट दिसता की एवरी टायम गेले ते हितून 2 एसेंब्ली जाले अशेंच दिता, ते रिप्लाय दिता, तितून 38 सेक्शन लायता आनी ते रिप्लाय दिना. म्हटल्यार इतल्यो चोरयो करता आनी बाकीचे कोर्टान वयता म्हणटा. कोर्टान वयतलेच, तुम्ही चोरयो करता, तुम्ही नाका आसलेले कायदे हाडटा, गोंय सोंपोवपाक उठलेले आसा, गोंयची जे आख्खे एनवायरमेंट आसा हें काबार करपाक उठलेले आसा. आनी जेन्ना कोर्टान तुमकां स्टे हाडटा, कोर्टान तुमकां स्टॉप करता, तेन्ना तुमी तोंड बंद करूं ओगी आसता. सो ही परिस्थिती आयज गोंयकारांनी चिंतपाक जाय की बाबा हे जो BJP सरकार आसा, हो BJP सरकार गोंयकारांक सोंपोवंक उठलेलो आसा. विधानसभेन आमकां आमदारांक पासून सारकें उलोवपाक आयज चान्स मेळची ना, कित्याक जितले इश्यू आसा ते इश्यू घेवन लोक येता, पूण आमकां पासून दूख दिसता कित्याक ते आपणाचे काळजांतले इश्यू तांकां दिसता की खंय ना खंय आमकां न्याय मेळटलो म्हणून. मात न्यायाचें मंदीर आमी म्हणटा त्या न्यायाच्या मंदिरान आमकां आवाज पासून करपाक मेळची ना. थँक्यू.